शेनवारा सकाळी 7:30 बेतीच्यान म्हापसा वचपी बसीचो सालिगांव ॲक्सिडेंट जालो। ड्रायव्हरान बस व्हरून आम्यार मारली। सकाळचो वेळ आशिल्ल्यान बसीन कामाक वचपी लोक आनी कॉलेजीचे भुरगे आशिल्ले। सुदैवान कोणाक चड मार लागूंक ना। 8 जण मातशे जखमी जाले। मात बसीचो ड्रायव्हर राजकिशोर आगरवाडेकार बसीन अडकून उरिल्लो। तो रावपी थिवीचो। ॲक्सिडेंट थळार फायर ब्रिगेडीची गाडी पाविल्ल्यान ड्रायव्हराची बेगीन सुटका जाली। बेतीच्यान म्हापसा वचपी प्रायव्हेट बसीक सालिगांव शेनवारा सकाळी 7:30 ॲक्सिडेंट जालो। सकाळचो वेळ आशिल्ल्यान बसीन कॉलेजीचे भुरगे आशिल्ले। बस व्हरून ड्रायव्हरान आम्यार मारली। ॲक्सिडेंटान 8 जणांक मातसो मार लागलो। बसीचो ड्रायव्हर कॅबिनान अडकून उरिल्लो। ताका फायर ब्रिगेडीच्या ऑफिसरांनी भायर काडलो। ताच्या पांयाक मार लागला। ॲक्सिडेंट जाला बशीक ते मेन टायमाक आमी थंय पयलीं वचपाक लायिल्ले ते आमी ते अटेंड करून वताले हांगारूच रावले स्पॉटाचेरूच आनी पळय जाल्यार तो ड्रायव्हर ट्रॅप जालो भितर तितून करून मागीर ताका आमी आमचे कडेन ते मॅन्युअली स्प्रेडर आसलो तेका स्प्रेडरान आमी काडलो भायर आनी मेन टायम तो आमोय मातसो आम्यार जेणी मारलेली न्हू ती मागीर आमी तो आमोय कातून उडयलो। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। एकरकमी रक्कम दिवन स्वातंत्र्य सैनिकाच्या विशयाक सरकार पूर्णविराम दितलो। स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून सरकारा कडेन 449 अर्ज आयल्यात। तातूंतले 24 जाणांक स्वातंत्र्य सैनिकाच्या लिस्टांत घाल्यात। उरिल्ल्यांचो विशय एकरकमी सेटल करतले। वेगवेगळे गट करून तांकां रक्कम दितले। अर्जांचो निकाल लावंक सरकार उच्चाधिकार समिती नेमतलो। 449 एप्लिकेशन्स वर रिसिव्ड देन आणि ते कायम आमचे एप्लिकेशन्स घेतली तेजेर निर्णय जावंक ना। आज कॅबिनेटान एक निर्णय घेतला एक हाय पावर्ड कमिटी करची त्या कमिटीन प्रत्येक एप्लिकेशनाचेर अभ्यास करचो परत ही एप्लिकेशन्स खंयची दोज हॅव बीन एनलिस्टेड 2003-04 जी लिस्ट केल्ली आसा ती त्याच्या पलीकडे इट इज नॉट फॉर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑर न्यू विंडोज। साधारणपणे एक 3-4 निकष ठरयल्यात ताचेर एक कि if the applicant shows the documentary evidence that he was jailed for 15 days in connection with freedom struggle जाल्यार ताका 1 लाख दिवचे। हे केले म्हणून अन्य बेनिफिट ना ह्याच बेनिफिटाचेर ही गजाल सोपची एंड जावची। ह्या लिस्टांत नवीन कोणाची नांवां ऍड जावची ना। MBBS दोतोरांक जे आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एंगेज करताले 30,000 रेम्युनरेशन हे दोतोराक कमी आसा हे लक्षांत आयल्यामुळे आमी तांचें रेम्युनरेशन वाडयलां। 30 वयल्यान म्हयन्याक म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसणाऱ्या MBBS डॉक्टराक 42,000 रेम्युनरेशन आमी दितले। MBBSच्या दुसऱ्या फेरयेंतल्या एडमिशना वेळार GMCक आनीक 50 सीट मेळटले म्हूण पार्सेकार सांगता। जेन्ना एडिशनल जागो दिले वतात त्यो सँक्शन ही प्रोविजनल सँक्शनूच आसता। पयल्या वर्साची बॅच पास आउट जेन्ना जाता तेन्ना सादारणपणे 6व्या वर्सा ती कन्फर्म जाता। MCIन दिल्ल्यो 50 जागा किंवा ज्यो कितें दिल्ल्यो आसतात एडिशनल जागा ज्यो प्रोविजनली ग्रँटेड जागा असतात त्यो परत ताका प्रोविजनल एप्रुवल एका वर्सा खातीर दिवचें आसता। 2016 आनी 17 हीच गोष्ट जातली। 2018 ज्या दिसा उजवाडटले त्या जुनात किंवा त्या जुलैत 150 जागा म्हणून एकदा नोटिफाय जातल्यो। विधानसभेचे 15 दिसांचे पावसाळी अधिवेशन 27 जुलै ते 14 ऑगस्ट मेरेन चलतले। अधिवेशनात अर्थसंकल्पाचेर चर्चा आनी विनियोग विधेयक पास करपाचो मुखेल कामकाज आसतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। शिक्षक रजेर आसतना चुकिल्ले लेक्चर भुरग्यां खातीर परत घेवपाचो निर्देश उच्च शिक्षण संचालकान सांखळे कॉलेजीक दिला। उच्च शिक्षण संचालकान कॉलेजीक तशी चिट धाडल्या। आता टिचरींनी कितले दीस लीव घेतल्या आनी कितले लेक्चर चुकल्यात ताजो डेटा तयार करतले। उपरांत लेक्चरां घेतले आनी 75% अटेंडन्स पुराय करपी भुरग्यांची वळेरी परीक्षा घेवंक विद्यापीठाक दिवपाचें थारलां। कॉलेजीच्या भुरग्यांनी अटेंडन्सा वयल्यान बिरेस्तारा कॉलेजीत बरोच बोवाळ घाल्लो। Some lectures which were assigned for the subject have not been engaged in view of leave taken by the teachers. So we have got a directive from the Directorate of Higher Education asking us to fulfill the obligation of engaging extra lectures for lectures missed by teachers on account of their leave in view of the University Ordinance 17.2. I have started compiling data as far as
the leave taken by teachers between November and March, which is the semester in question. So that work is going on now. By tomorrow I hope to have the data ready, and then wherever there is a shortfall, those lectures perhaps will be engaged. As regards examinations of such students who meet the attendance requirements, you may finalize this issue in consultation with Goa University. If they get the attendance, they go to the next semester. First year students don't have to wait for the results of the examinations. They can take admissions for the second year and start attending lectures. However, second year students will have to wait to clear all papers in 4 semesters before they take admissions for the third year. कमी अटेंडन्स आशिल्ल्यान परीक्षेक बसपाक अपात्र थारायल्ल्या सुमार 76 भुरग्यांनी बिरेस्तारा कॉलेजीन बरोच बोवाळ घातिल्लो. तांकां भायल्या भुरग्यांनी तेंको दिल्लो. पुलीस हाडचे पडले. प्रकरण उच्च शिक्षण संचालका मेरेन पाविल्ले. उपरांत संचालकान हे पत्र कॉलेजीक धाडून चुकिल्ली लेक्चरां परत घेवंक सांगला. ही लेक्चरां घेतल्या उपरांतय फक्त 4 ते 5 भुरगे परीक्षेक पात्र थारूं येता म्हूण सुत्रां सांगतात. उरिल्ल्यांचो चान्स गेल्ल्यात जमा. प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीस आनी नवाज शेख. घेऊया एक विराम.